शांतेरी आश्रमांत बरयले राधिका शेणै. ट्रेन देंवतना दनपाराच्यो वेळ. आमी टाउनांतुले एक वेजिटेरियन हॉटेलांतू जेवण केले. मागीर एक ऑटो रिक्षा करून शांतेरी आश्रमाकडे पावले. गेटांतुले सिक्युरिटी गार्डान आमची लागी विशेष निमगिलो. मिगेल बामणान ताजे लागी कुमारानुल नाव सांगिल्लें. तावळी ताणे आमकां भितर ऑफिसा वच्चा सांगिल्लें. आमी दोगांय समज आश्रम ऑफिसा लागीं गेली. थांगा रिजिस्टर पुस्तकार नाव पत्तो इत्यादी बरयतना आश्रमाचो मॅनेजर म्हणटा, आता भजनेच्यो वेळ आसा. ती प्रार्थना हॉलांत आसताली. आमी प्रार्थना हॉलाकडे गेली. आश्रम म्हूण आयकतना मिगेल मनांत रुकावळ भरलेलो एक विजन प्रदेश उदेलेलो. जाल्यार हांगा दिकूंक येतालो सान सान घर आशिल्लो एक ग्राम प्रदेश. शांत वातावरण. घरांक ABC म्हूण विन्हा दिकून येताय. एक घरा मुखार चांग फुलां झाड भोवन उद्यानवरी करून दवरल्या. आमी प्रार्थना हॉलाचे लागीं पावतनाच आमकां देखून लिलका भायर देऊन आयली. यात्रेच्यो विशेष सर्व निमगून जावन आमकां थांगा अलॉट केलेल घराकडे आमी ते गाय मेळून गेली. कुमारानूक प्रार्थना हॉलांत आरती देखवच्याक आसा देखून ह्या वेळार आनूक देखूंक जालें ना. आता 19 वर्षां जावन लिलकाई कुमारानूय हे आश्रमांत राबून आसाय. हांगा येवका म्हण केन्नाय लिलकान सांगप आसा. तशी आजी आमी 2 दिसाक हे आश्रम संदर्शन करूंक आनी आकाक आनूक मेळूंक जावन हांगा पावलेली. 2 जणांक राबूंक वचूचे सान घर ते वासरी बाथरूम इत्यादी आसा. कांय तरी आरभट ना. सर्वय सादारण तराचे. आश्रमाक सजूचे मात्र. आश्रमाविशीं लिलकान विवरण दिली. स्वामी रमानंद मिळेले एक पुण्य पुरुषान खंय आश्रम स्थापन केलेले. शिष्य जनाले आनी भक्त जनाले जिवितांत साबार अद्भुत दाखयलेलो स्वामी खंय तो. आश्रमांत पावलेल्यांक सर्वांक मेळेल शांती आनी समाधाना विशीं आकान दुशेर सांगिलें. आकान आमकां आश्रमांतूल कार्यांचो समयक्रम सांगून दिल्लो आनी सांज 5 वरांचेर घंट वाजतना चाय पिवच्याक कॅन्टीनांत आयल्यार पुरो म्हूण सांगून लिलका परतून प्रार्थना हॉलाकडे गेली. आमी कुडांत स्वल्प वेळ विश्राम काडलो. सांजे कृत्य समयाचेर घंट वाजली. आमी कॅन्टीना मुखार पावतना लिलका आनी कुमारानू थांगा आसाय. चायेचे मर्थम एक प्रार्थना आसा. सर्वांनी उठोन राबून ती प्रार्थना केली. चाय पिवन जावन पाना चोळके थांगा कडेन आशिल्ले होटले खोटल्यांत उडयले आनी चाय खोल्ले तांतांनी धुवन दवरले. मागीर आमी आश्रम भोवून चेवच्याक देवली. एक तांतू गणपतीचें देवूळ आसा. देवूळ सांज जाल्यारय थांगाचे विग्रह बहु तेजस्वी आनी लक्षणयुक्त म्हूण दिसताले. तरातराची फुलांची माळा विग्रहारी घाल्याय. तांचे विशीं निमगितना लिलकान आमकां फुलां घालतूची तयार व्हेली. थांगा साबार तराची फुलां राश जावन आसाय. बायलो बेसून फुलां घांतिताय. आश्रमांत वेगळींची देवळां आसाय खंय. ह्या वेळार काळोख जातालो. स्वल्प पावसा मोड दवरल्या. चिके दूर जावन एदेची मोर भोंवताय. तांतुलो एकलो पाखां विस्काळावन राबिला. एक सुंदर दृश्य आशिल्लें. फातरापुडयेची रेंव थंगाची. एक कडेन सान सान बीळ दिकूंक येता. विशाचे सोरोप आसाय खंय. कुमारानू सांगता. जाल्यार कोणाकय कसलोय अपाय जाल्लो ना खंय. सांजे 7 तकून 8 वरांपर्यंत दादल्याली भजन आसा. त्या समयाचेर प्रार्थना हाळांत पावका म्हूण सांगून ती दोगांय तांगेल घराकडे गेली.
7 वराचे मर्थमच आम्ही प्रार्थना हॉलांत वचून बेसले. हालांतू दावे तांतू बायलांचे उजवे तांतू दादल्यांचे म्हूण थंगा बसूचे क्रम. ಸ್ವಲ್ಪ जतना एक भजने संग गायन करतच पावलो. सर्व उठावन राबिली. धव कुर्ता आणि पैजामा नेसलेलो एकलो आशिल्लो संघाच्यो मुखेली. तांगेल खाडे धवेंच आसा जाल्यार माथ्याच्यो केस कशी चड पिकलो ना. एक पाय स्वल्प उड्डोन चमकता सरी म्हाका दिसले. सर्वांकय स्वागत सांगून ताणे भजना आरंभिले. तांगेल गायन दोळे धांकून आसा. वाद्यवृंद सहित ताणे गोड ताळ्यान गायलेली अर्थपूर्ण कीर्तना ऐकून म्हाका व्हड संतोष दिसलो. नाम संकीर्तना आणि देव महिमा गायन इत्यादी जावन हांव ते भजनांत लीन जावन बेसले. वेळ गेल्लो कळ्ळेच ना. भजना उपरांत ताणे विभूती आणि प्रसाद विकूंक आरंभिले. क्यू राबून सर्वय ते घेताय. हांवें क्यूवांत राबून ते घेतले. आशिर्वादूय मेळ्ळो. ते तोंडार शांतीपूर्ण एक मंदहास आसा. म्हणटार सदा दैवनाम. जाल्यार ते तोंड म्हाका वळखीचे म्हूण दिसतालें. कॅन्टीनांतू जेवता आसतना म्हाका उडगास आयलो. गांवांत आशिल्लो दामोदर माम. वय तेंची तोंड तिची चमकण. जेवण जावन घरा कडेन पावतना हांवें हें कार्य मिगेल बामणा लागीं सांगिल्लें. ते स्वामीक चोयल्यार फुडें गांवांत आशिल्ले दामोदर मामावरी आसा. बामणाक आश्चर्य. खंयचो दामोदर माम? तूं त्या मामाक कशी वळखता? मिगेल बापाल हॉटलांतू कामाक राबलो दामोदर माम. जायते वर्सां आशिल्लो. चांग धंद करतलो. सुवाताचे मिक्सचर लड्डू इत्यादी करतलो. एक दिसा आयकिले कोणाकी देवळा भंडार फटोवन दुड्ड फारले म्हूण. हेरदूस ताकून दामोदर मामाकय दिकोंक ना. मागीर स्वल्प काळ जावन आयकिले मामाक पोलिसान धरलो म्हणूय. 5 वर्स शिक्षा मेळ्ळी म्हणूय. सकाळी लिलाका लागीं मिगेल संशय सांगिल्लो. ಸ್ವಲ್ಪ वेळाक आका मौन बेसली. मागीर तिणें काणी पूर्ण केली. वय तो दामोदर मामूच आसा हो स्वामी. जाल्यार तें देहान मात्र. पूर्वाश्रमांत एक चोराय केली म्हळ्यार सत्यच. ताची शिक्षाय भोगिली. कारागृहांतू शिक्षा भोगूचे वेळार कशकी हे आश्रमाविशीं आयकिले. शिक्षेची कालावधी जातना स्वामीच हांगा आयलो आनी गुरुजी रमानंद स्वाम्याक शरण पावलो. तांचे उपदेशान संपर्कान आनी समिप्यान मनसांतर जावन शिष्यत्व घेतले. आतां हांगाय इतर स्थळांचेरी चांग रुपान भजन कार्यक्रम चमका येता. हें आयकून मिगेल मनावेल भारू उणें जालो. एक अनुभव संदर्भ मनशाक कशी कशी सुदारता. मनशान स्वयं आटयल्यार ताका इतेंय साध्य जातलें. असले विचार घेवन आमी दुशेर दिसा थंयच्यान परतलीं. शांती खातीर सुख समाधाना खातीर मनीस धांवन भोंवचे आयचे लोकांत हे आश्रमांत काडलेले 2 दीस म्हाका अतीव स्मरणीय जाले.